iCertified, where food is fortified. नमस्कार. हांवच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी एक विशय सामके खमंग सामके गरम गरम विशय सद्याक आसात. भायर वातावरण गरम, विशय गरम अशी सद्याक परिस्थिती आहा गोंयची. आनी आमचे तिनूय एडिटर म्हजे बरोबर आसात. पांडुरंग बाब गांवकर, जोयल बाब आफांसो, लौकीक बाब शिलकार. आनी ऑब्वियसली आयचो पयलो विशय जो आसा तो BJP आनी मोगोचेर चल्लां कितें. तुमी म्हणटले की सगळेंच तुगेलें शांत आशिल्लें, अकस्मात कोणी हो बॉम्ब घालो काय म्हणून. अशें खूब फावटी घडटा जेन्ना भायले विरोधक दिसपाचे बंद जातात किंवा भायर विरोध आसा किंवा विरोधी पक्ष आसा अशें सुद्दां जेन्ना दिसना किंवा ते संघटीत आसात अशें सुद्दां दिसना, तेन्ना घरची घराची झगडी जावपाक लागतात. कारण मनशाक स्वस्थ बसप हें मनशाच्या स्वभावा भितर ना. कोणा जाल्यार कोणाची शिंगां एकमेकाक झरोवपाक जाय. ही मोगोची आनी भाजपाची शिंगां एकमेकाक कित्याक झरपा लागलीं ह्या प्रश्नाचो आमी उत्तर सोदतले. आनी एक विशय प्रियोळा सुरू जाल्लो, घडये तो मुळकय सुरू जाल्लो आसत, पण आतां जे आमकां सामकी पब्लीक मिटींग बी जावन जी स्टेटमेंट आयली ती प्रियोळाच्या पब्लीक मिटिंगांतल्यान स्टेटमेंट आयली. सो हांव सारको प्रामाणीकपणान लौकिका मारता वता, कारण प्रियोळा म्हणटकीर. सो लौकीक हें खंय शिंगां आपटलीं, कित्याक शिंगां आपटलीं? एक्चुअली न्हू पिरोळा पयलीं मांद्रे सभा जाल्या, एक दोन तीन कितल्यो सभा जाल्या BJPच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज. आनी मांद्रेचे सभेन पयलो विशय हो आमचो सीट. एक्चुअली थंय MGP आमदार आहा. आतां पिरोळान वचून हो आमचो सीट म्हणप ओके, गोविंद पयलो इंडिपेंडंट आसलो, मागीर BJP टिकेटीचेर जिखला, गोविंदा वांगडा ती कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 रावल्या. सो थंय वचून म्हणप तेंच्यांनी पयलीं मांद्रे वचून हो स्टेटमेंट केलो मुख्यमंत्र्यान की युतीचें कितें जावं मांद्रे आमचे कडेन उरतलो म्हणून. पण स्टेटमेंट पयलीं मुख्यमंत्र्या कडल्यान येयला, म्हणजे युतीची खंयच्यान सुरवात जाली म्हणटलो जाल्यार युतीचेर ह्यो गजाली करपाच्यो सुरवात पयली स्टेप मुख्यमंत्र्या कडल्यान म्हणून पब्लीक स्टेटमेंट तेंचेच कडल्यान येयला. ते परेन ही चर्चा चालू नासली. पण बरें बारीक डिटेलान गेले उपरांत अशें आयकुपाक येता की आतां रिशफलाचो बोळा चालू आहा. आतां एकूच मंत्री आहा तो BJP भायलो आहा, बाकी मुख्यमंत्री सगळे 11 BJPचे. सो हो जेन्ना रिशफलाचो विशय जातालो तेन्ना अशें इनपूट येताले की बाबा भायले तर गरज कितें आहा. सो अशें चर्चा जावपाक लागल्यो. इलेक्शना फुडल्या परत सिटांचे शेरिंगाचे प्रॉब्लेम हे सगळें जावपाचें आहा. सो तितूंतल्यान हो हे जे डायलॉग मारून एका हेजेर हे जाले पळय तितून MGP सेफ खेळटा. तांकां कळ्ळें तें हे जे वाटेन वयता थंय एग्रेसिवली रिप्लाय करून फायदो ना. ते दिल्ली वचून पर्याय कितें आहा? पर्याय कांयच ना. कारण पर्याय कांयच ना. फक्त तेंचे कडेन उरता फक्त एक केंद्राचें उतर जे अलायन्साचें आहा पळय न्हू ते बरोबर तितकेच उरता. आनी तेंचे कडेन बार्गेन करपाची तशी कॅपेसिटी आयच्या तारखेक म्हणजे आयच्या दिसाक तशी तेंचे कडेन ना. सो ते खूब सेफ खेळ हे सगळ्या इश्यूचे. एग्रेसीव वचना. पिरोळान असो स्टेटमेंट जावन सुद्दां दिपक खूब थंड उलयलो जेन्ना बायट दिता तेन्ना. सुदीन खूब थंड उलयलो. सुदिनान ती हे हिंदू सगळे एके कडेन कशें काम करपाक जाय ते लायनीर गेलो. डिवायड जायना. सो हें थंयच्यान येयलां. हें रिशफला वयल्यान सुरू जालां की बाबा आमच्यांतलो कित्याक काडया असं कितें तरी तेंचें जालां. आनी थंयच्यान मागीर ती एक स्टेटमेंट येवपाक लागले अशें म्हाका आतां एक इनपूट येता तेजे वयल्यान कळटा. हय पांडुरंग बाब, मुख्यमंत्र्यान हे चाबूक घेवन मोगोच्या शिवांक कित्याक फटके मारले? म्हाका दिसता की प्रियोळच्यान तेजी सुरवात जी जाल्या ताका कारण अशें आसपाक जाय की गोविंद गावडेच्या कार्यकर्त्यांक एक एश्युअर्ड करपा खातीर की तुमचो कॅन्डिडेट हो गोविंद गावडेच आसतलो आनी BJPच हांगा आसतली प्रियोळा म्हणून. आनी कशें आहा फाल्यां समजा एक ST खातीर रिजर्व जर जालो जाल्यार दिपक ढवळीकरचो दावो थंय आसूंच शकना मागीर न्ही प्रियोळान. तो मागीर गोविंद गावडेचोच दावो आसतलो. सो CMन थंयच्यान ती सुरवात केली ती म्हाका दिसता मोठ्यार पडली इतकी की MGP भितर एक चलबिचल जाली की आमकां काडूं शकतात. कारण हाच्या पयलीं हेच CMन तांकां काडलेलें आहा सरकारांतल्यान. ताका कोणी काडूंक ना, पार्सेकरांनी तांकां काडलेलें. बट एक सोयीस्कर पद्दतीन सुदिनाचें राजकारण जें आसा न्ही ताका खरें म्हळ्यार श्रूड राजकारणी गोंयांत जर कोण आसात आत्ताचे घडये आमी कोणाची कितकीय नांवां जर घेतली जाल्यार म्हाज्या म्हायती प्रमाण फाटलो जो आमी एक 2-3 दशकां तुवें आनी हांवें जे पळयले आमी की सुदीन ढवळीकर हो एक हुशार राजकारणी. बरें सांगले लौकिकान. ह्या 12 जाणां भितर सध्या एकूच मंत्री आसा BJPचो न्ही. आनी ताचेर म्हाका तूं एक चार्जीस दाखय. आनी ताची तांकां गरजूय ना.
गरज नासतना तो मंत्रिमंडळ आसा गरज ना त्याची. उलट अपक्ष समाज चंद्रकांत शेट्टी सारख्या मनशाक जर आता मंत्री तूं करशीत जाल्यार तो फुडें बीजेपीक तरी ताजो येवं शकता तो बीजेपीन तरी. पूण तें ना. MJP आपले शेवटीक निमाणें कितें करता ती पयलीं ती भाजपाच्या अगेन्स्ट लडटा, काँग्रेसच्या अगेन्स्ट लडटा आनी सत्ता जेन्ना स्थापन करपाक जाय तेन्ना वेवस्थीत पद्दतीन ती सेंट्रल लिडरशिपीचो सोर्स जे वापरून आपले सगळे कॉन्टॅक्ट्स वापरून पद्दतशीर पद्दतीने ते येतात. जनरली शिव तुगेलो रानां रावता, मगोचो शिव इलेक्शन जालें की गोटो सोदता आनी ते सिस्टमॅटीक गोठन आपले बांदून घेतात, ते गोट्याक बांदून घेतात. आतां एक जो गोविंद गावडे जो म्हणटा तातूंतय मातसो तथ्य आसा की हो पक्ष ढवळीकर भावांनी आपल्या परतोच मर्यादीत दवरलो. हे खरें. दर वेळा जेन्ना जेन्ना कोण निवडून येतात पळय सगळ्यात पयले मंत्रीपद जे आसता ते ढवळीकरांतल्या दोगांतल्या एकट्याक आसताले. सुदीन ढवळीकर तो ठरलेलो आसतलो आनी दुसरो जो कोण आसा म्हणजे लव मामलेदार आसत किंवा अजीत आरोळकर आसत, मागीर तो नरेश सवळ आसत, कोण सगळे आनी कोण जे जे कोण आसत ते सेकंडरी विशय. मागीर बाबू आसगांवकर आसत, पावसकर आसत, हे सगळे सेकंडरीचे. पयलो विशय येतात तो ढवळीकराक पयलीं मंत्रीपद मेळपाक जाय म्हणून ताका हांव शिरोड राजकारणी म्हणटा. तें कारण ताचें ते कोणचेय आसो इलेक्शनाच्या पयलींच रातीक तो युती मोडटलो, व्हडली व्हडली स्टेटमेंटां काडटलो की बीजेपी असली, बीजेपी तसली, काँग्रेस अशी, काँग्रेस तशी म्हणून. पूण निकाल लागना फुडें जो कोण सत्ता स्थापन करतलो त्यांच्या लायनीन MJPचो लिडर उबो आसतलो. हे आयज मेरेनचें समीकरण आनी हे फुडें चलतलें. आतां मुख्यमंत्र्यान म्हटलं ते गोविंद गावडे खूश करपाक म्हटलें. गोविंद गावडे मातसो आनीक ताका हत्तीचें बळ येयलें म्हटलें तेणें आपणाक आनी तो आनीक उलयलो. तो उलयलो म्हणटकूच हे हारले. MJPन साहजीक आसा न्ही, अरे आपले वय ताका कितें अशें म्हणून. सो म्हणून ते दिल्ली मेरेन पावले आनी म्हाका दिसता की आतां ते तेंचे पॅचअप जावपाक येयला. आनी BJP सुद्दां म्हाका दिसना की तेंच्या वांगडा कोत्रपण आतां डायरेक्ट घेतली म्हणून. कारण BJP कशें आहा शेवटी हिंदू बेस जशें आमी म्हणटा की कॅडर हिंदू बेस जो वोटर आसा, वोट बँक आसा ती MJP कडेन आसाच. ती आसा उरले आतां उरले आसा म्हणजे दर फावटी जर 2-2, 3-3 लोक निवडून येतात जाल्यार आमकां आनीक ऑप्शनच म्हणलें ते आनी म्हणचेच पडटलें आमकां. ती जीत आरोलकराची मतां वा वैयक्तीक पूण तुका तिकीट दिता न्ही MJP, तुका कोणूच तिकीट दिना MJP दिता न्ही तिकीट. सुदीन ढवळीकराची मतां काय मगोची मतां ती वैयक्तीक मतां. मगोची ती वोट बँक आशिल्ली भाऊसाहेबाच्या कारणान चलत दिली ती फेज आउट जाली आसतली. तेच म्हणटा तशें आतां कोण ना वैयक्तीक. पूण भानगड कितें की तुका पार्टी म्हणून तिकीट तुका दिता न्ही तो MJPचो तुका चिन्ह मेळटा शिवाचें चिन्ह आसा तें मेळटा, तें म्हत्वाचें आसता. तेतून घडये थोडे मतां मेळोन तो येतो आसतलो. ताका जर दिवंक नाशिल्ली जर तिकीट अजीत आरोळकराक जाल्यार अजीत आरोळकर आमदार घडये जाताय नाशिल्लो. सो हो पार्टीचो लास्टाक एक खंय ना खंय तो विशय येता की पार्टीचें एक चिन्ह आसता इलेक्शन लडपा खातीर म्हणून ते लोक पार्टीच्या चिन्हाची वाट पळयतात. हांगा नाल्यार थंय नाल्यार थंय अशें करून आनी मागीर कांयच ऑप्शन ना जाल्यार मागीर अपक्ष रावतात. तो पार्टीचें चिन्ह म्हणटा. तुका ही चिन्ह बरी दिसतात चलल्या ती सी प्रमोद पॅचअप बिचअप जातलें दिसता तुका? प्रमोद पॅचअप जावचेंच ना फॉर द सिंपल रिजन दॅट इफ यू गो टू द स्टेट्स ऑफ लास्ट इलेक्शन तितून भितर देर इज अ सायजेबल BJP वोट इन वेदर यू कॉल इट मांद्रे, प्रियोल, पोंडा, शिरोडा एक्सेप्ट फॉर मडकय तांकां 4,000च पडल्या. आनीक सुदीन ढवळीकर बाब मॅसीव लँडस्लायड विक्ट्रीचेर आयलो. पूण इफ यू सी इन अदर 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज देर इज अ सायजेबल BJP वोट. Point number 1, what even if there is a patch up, is the BJP ready to concede these votes and say बाबा तुम्ही वसा मुखार आमी फाटी रावता फाटी जावचेच ना न्हू. in electoral politics that doesn't happen. Secondly, there was no pre-poll alliance last time around. So what is the MJP expecting this time? And what compulsion should BJP stick to? Yeah, stick to. Yeah. What is surprising rather is the tone which Pramod Sawant has come out with this time. तुमकां जाय जाल्यार तुमी रावा नाल्यार लागात चलंक म्हणून असो इतलो सांगलो ताणें की दॅट मिन्स इट इज अ वेल कॅल्क्युलेटेड एंड अ वेल डिसायडेड मूव that they are going to part ways and in electoral this thing in elections, you know, at the time of elections they are going to part ways. That is for sure. That is what the message which comes out from CM's tone. हे सगळे घडटा आसतना काल BJPच्यो मिटिंगो जाल्यो, कोर ग्रूप जाले, मागीर आमदार सगळे आनी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ब्लॉक प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, थंय वेगवेगळे विशय आसले. वक्फ बोर्डाचे बिलाचे विशय आसले, 1 नेशन 1 इलेक्शनाचे विशय आसले. तेन्ना हे सगळे थंय रिपीट जालां. जरी सुदीन आनी दिपक दिल्ली वचून मेळ्ळे, थंयच्यान इनपूट येयले, तरी आसतना एकला चलोची भाशा त्या मिटिंगेक आसली. इतले सुद्दां भाशणांनी जाले की ते दिल्ली गेले म्हणून गोविंदाक पड्डाकून गोविंद तुका भिवपाची गरज ना.
म्हणजे अशें म्हणजे ते फॉर्म आहा आपल्या हेजेर आपल्या पार्टी तेजे तेच प्लॅनिंगान आय एम टेकिंग दॅट सेम पॉयंट अहेड. आनी इतलें म्हटलां हेंच्यांनी की कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आमकां वयर दाखोवन दिवंक जाय की आमकां कोणाची गरज ना, आमी सिंगल हँडेडली वचूंक जाय, आमकां वयर कन्विन्स करपाक जाय. ही भाशणां काल जाली. सो बीजेपी स्टेट युनीट आहा जे बंद दाराच्या भायर उलयतात तेच बंद दाराच्या भितर उलयता आनी फुडल्या इलेक्शनाक ते एक्टीव वचपाची तयारी स्टेट युनीट करता. केंद्र कितें ठरयता खबर ना आनी तांकां खुबशे प्रॉब्लेम जातले. पिरोळान प्रॉब्लेम जातले, मांद्र्यान प्रॉब्लेम जातले तांकां. बिचोले MGPक एलायन्सान घेवन 2 काय 3 सीट दिवंक शकना, तो 5 ते 6 मागतलो. ते 6 खंयचे दिवपाचे आनी आपले 27 टार्गेट कशें अचीव करपाचे ते तांकां पॉसिबल ना. आनी विदावट MGP वचून तेंच्यांनी 2022 20 हाडल्या. कशें करूं तेंच्यांनी हाडून, कितें कॅल्कुलेशनां करूं, कितल्यो हें करूं, गेम्स करूं पॉलिटिकल, तेंच्यांनी 20 हाडल्या. सो तांकां तो कॉन्फिडन्स आहा की आमी हाडपाक शकता. आमकां कित्याक ते बेश्टे सीट सोडपाक जाय जे ते जिखपाक शकता. म्हणून हांव तो प्रश्न जालो की आज खरेंच BJPक MGPची गरज आसा काय? MGP हें तुगेलें तांकां हें जावन पडलां, वजन जावन पडलां. एक्चुली वजन जावन पडलें म्हटल्यार आतां, कारण तांकां मेन कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडच्यो पडटल्यो एलायन्स केले जाल्यार. आनी एलायन्स नासले तेन्ना तेंच्यांनी MGP थंयच उरता न्हू 2 ते 3 सिटांचेर. तेजे वयर काय MGPन जर खरें सिंगल वयता आसतना चड एफर्ट्स घालून सीट वाडयल्ले आपले आनी आपलो एक फोर्स तयार केल्लो. आतां फाटल्या इलेक्शनाचेर तेंची पर्सेंटेज पयली म्हाका दिसता 7% काय 8% वोट शेअर तेंचो, जो मदीं 11% वयतालो, 15% पर्यंत मदीं आसलो, तो देंवत आहा. TMC कडेन एलायन्स जाल्यान तो 7 काय 7.5% कितलो तरी वोट शेअर तेंचो देंवला. सो ते एक फोर्स कमी जायत आहा तेंचो. सो तितूंतल्यान BJPक दिसता की बाबा ही आपल्या वांगडा दवरून आपली पावर कमी करपाक जायना, आपल्याक बेश्टी लायबिलिटी घेवपाक जायना अशें तांकां दिसप साहजीक. हय, हो बरो शब्द वापरलो लोक. आनी MGP ही आज BJP खातीर लायबिलिटी जाल्या. आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाण प्रदेश कोर कमिटीन BJPची जी आसा कोर कमिटी किंवा एक्झिक्युटीव कमिटी एकय मनीस MGPच्या फावरान ना. तांकां दिसता की आयज सुद्दां जेन्ना रिसेपलाचो विशय येयला आनी तांकां दिसता की आमी जेंकां काँग्रेसींतल्यान घेतला तांकां कितें आनी काडचें, त्या पेक्षा एका काडुया. हांगा जर काडलें एक मंत्रीपद आमकां मेळटा आनी एक कॉर्पोरेशन मेळटा आमकां. हांगा MGP कडेन 2 ज्यो गोश्टी आसा अशी आसा न्हू गोश्ट, अशें BJPक दिसता. सो लायबिलिटीज ती BJPचें सगळ्यांचें मत अशें आसा की आमकां हें कित्याक जाय आनी BJPच्याच मंत्र्याक काडपाचें, आमी हेकाय काडूं शकता न्ही, असो एक विशय BJP कडेन आसा चर्चेक. सो त्या खातीर हांव म्हणटा की तेच्या फावरान तर कोण नाच BJPचे लोक, पूण ही BJPक नुकसानदायकूय आसा आत्ताच्या हेका पळोवपाक जर गेलें. कारण फाल्यां काडचो पडलो जाल्यार BJPचो मंत्री काडचो पडटलो, हाका दवरचो पडटलो डिशपॉलिच्या वेळार. BJPन कित्याक करचें असो आज एक प्रश्न तांचे मदीं सुरू जाला. इतलें सगळें करून जे काँग्रेसच्यान बी बावडे कोण येयल्ले आसात ते कितें हेच करपाक येयल्ले फाल्यां. ताणें 27 जागा तुमचे व्हॅले न्ही, तुमच्यो जागा ज्यो आसात त्यो तुमी 27-28 पावले तुमी आतां तेंच्या खातीर. सो पूण तांकां जर काडचें पडटा आसत त्या खातीर म्हाका दिसता की BJP आतां हेजेर विचार करपाक लागल्या सिरियसली की आमी मगो हें करून कुशीक दवरून वचूं येता. आजूय तेंच जालें. जेन्ना ते दिल्ली सावन परत आयले, दीपक बाब ढवळीकरान स्टेटमेंट केलें की मुख्यमंत्र्याक कोण तरी मिसगायड केलें म्हण. ताजेर मुख्यमंत्र्याचें ही इशूड अ इमिजिएट रिबटल दॅट नोबडी हॅज मिसगायडेड मी. तो अलायन्साचेर कांय उलयलो ना, पण ताणें सरळ सांगलें आपूण मिसगायड जाल्लो ना म्हणून. नोबडी हॅज मिसगायडेड मी. It is very clear, Pramod, from the tone of his speech, the last time, that it is not a slip of a tongue or a casual kind of a statement. The way he said it is very clear that they are going ahead with it. They are going ahead with it. They will go without MGP. But the question remains, Pramod, is why MGP was included first of all when they didn't require the MGP. The requirement of MGP was not there in the first place. So तुम्ही तांकां हाडले. Maybe there was some kind of a calculated move that we will not disturb. तेन्ना 20 आनी तुगेले हे आशिल्ले इंडिपेंडंट 3 जाण. हय हय. मागीर आनी आयले. मागीर आनी 8 जाण आयले. 2/3 आयले. आतां तुमचे भितर इतले देर इज अ लॉट ऑफ दिस थिंग ऑन कॅबिनेट रिशफल. कोणाक काडचो, कोणाक घेवचो. देर इज अ सोल्युशन. एटलीस्ट वन सोल्युशन वॉज देर दॅट MGP तुमी कशी काडून जातालो आनी तुमचे कार्यकर्त्याक हॅपी करूंक जाताले न्हू तुमच्यान. पण तरी तुमी करूं ना तें. आतां कशें कितें जालें दॅट यू आर सडनली नाव थिंक वॉट इज द ट्रिगर म्हणटा. वॉट इज द ट्रिगर टू थिंक अबाउट MGP distance, make that distance with the MGP and say okay fine, you go now alone, we will go our way. ते मातशें एनालायज करपाक मातशें मुश्कील आसा. व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सन इन दीस होल थिंग इज जीत. आनी जितान तर सामको ह्या 48 वरां भितर म्हाका दिसता जितलो मुख्यमंत्र्यान घाम काडला सुदीन बाबाक तितलो घाम दिसता म्हाका जितान काडला. मोदीक ताणें 2-3 तुगेली असली फायरींग केल्या
की तो घाव सारको वर्मी लागणार बी म्हणटा पळय आमी सारको वर्माचेर तुगेलो मारला. जीत एक गजाल तर सामकी मॅथमॅटिकली इम्पॉसिबल. MGPचे बाबडे 2/3 फुटपाक शकनात, ते दोगच जाण आसात. आशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता जेन्ना 2/3 MGP BJPक मर्ज जाता आशिल्ले. सो सुदीन बाब 50% आनी जीत बाब 50%. अशें एक विचित्र परिस्थिती भितर ते जगतात सध्या. बट एक गजाल जेन्ना, आनी हांव हो प्रश्न खूब फावटी खूब जाणां विचारलोय बी, आनी ते म्हाका सांगतात जेन्ना मुख्यमंत्र्यान मांद्र्या वचून स्टेटमेंट केलें की हे मांद्र्या ह्यो BJPचे म्हणून, तेन्ना जी बरीच गॉसिप सुरू जाली की जीत तुगेलो BJP जॉयन जाता म्हण फुडल्या इलेक्शनाक. सो नोबडी सेड की BJP जेन्ना म्हणटा की मांद्रे हें BJPचें, कोणेच म्हणला की BJP दयानंद सोपटेक तिकीट दितली म्हण. सगळे जाण म्हणपाक लागले की जीत येता म्हणून BJP भितर. हें कितें लौकीक? तो स्टेटमेंट न्हू मांद्रेचो, जरी MGP खातीर नेगेटीव आसलो, जितान पॉझिटिवली घेतलो तो. हय. आनी तेजे उपरांत आतां पर्यंत जें जालां पळय न्हू, गोविंदान तोंड मारप की बाबा तुमी खरेंच हे पार्टी सगळ्यांची पार्टी जाल्यार जिता कडेन अध्यक्षपद दिया. थोडी जीत रोकडोच रिएक्ट जाता, आपूण रेडी आहा जबाबदारी दिताले. दीपक रिएक्ट जाता की 6 वर्सां मेंबर आसचो पडटा. तेजेर जितान कावंटर केला की आपूण आपल्याक खबर आहा तेतून 3 वर्सां आसल्यार पुरो मेंबर, आनी आतां तो जालो न्हू 3.5 वर्सां, 3 वर्सां आमदार. सो हे सगळे आहा पळय न्हू, BJP एके वटेन अटॅक करता आनी तेंचो आशिल्लो दुसरो आमदार म्हणजे 50% आमदार तो बी आपल्या पार्टीचेर अटॅक करता. तो BJP बद्दल तुमी अशें कित्याक उलयता असो स्टेटमेंट करिना, तो आपल्या पार्टीचेरूच अटॅक करता. आयज सुद्दां तेणी रिएक्ट जातना सांगला आपल्या इच्छा ना, आपण दिता जबाबदारी आपूण घेता. तेणी परत शब्द वापरलो ही पार्टी पयलींची बहुजन समाजाची, जितान आपल्या हितून वापरला बायट दिता आसतना. सो जीत हितून दोनूय टांणी फायद्यान कसो. MGP आसा जाल्यार आसात आनी BJP तेज्या वांगडा आसा. सो एक कितें जीत आरोलकर इक्वेशन पांडुरंग बाब तुमी कशें एक्सप्लेन करतात? चित्त भी मेरी पट भी मेरी म्हणून एक हिंदीन म्हणा. जीत आरोलकर इज इन दॅट सिच्युएशन रायट नाव. जितान म्हाका दिसता स्टेटमेंट करच्या पयलीं प्रमोद म्हाका अशें दिसता की BJPंतल्यान ताका ब्रिफींग गेल्या की तूं अशें उलोवपाक जाय म्हणून. ओके. आनी जे इतले सलोख्याचे संबंध आसा कॉन्टिन्युअस हातून तो उलयला, इतले सलोख्याचे संबंध आसा म्हणटा. आसाच. कारण पार्टी जेन्ना म्हणटा की ना 6 वर्सां लागता अध्यक्ष जावपाक, एक्चुअली जाल्यार पार्टीच्या आतां ते बदलू येता घटना. ती कितें राज्य घटना न्ही, ती पार्टीची घटना, ती बदलू येता. पूण जिताक जेन्ना अशें सांगता तेन्ना जीत परतो रिएक्शन दिता की ती अशें न्ही तशें म्हणून. सो जिताक ब्रिफींग वता BJPंतल्यान आनी जीत हो BJP क्लोज आसा. आनी हें ठरलेलें आसा की जीत फुडल्या इलेक्शनाक हो BJPन येवं शकता. हो जालो एक भाग. दुसरो भाग असो, जेन्ना गोविंद गावडे सारको मनीस तुमचे आरोप करता की ती तुमची फक्त ढवळीकर प्रायवेट लिमिटेड पार्टी म्हणून, तेन्ना तुमी दाखोवन दिवपाक जाय की ही बाबा बहुजनांची पार्टी किंवा ही सगळ्यांची पार्टी. तुमी जेन्ना दिल्ली गेले तेन्ना तुमचो आमदार, एकमेव आमदार जो आनीक आसा जो मंत्र्या व्यतिरिक्त, जीत आरोलकर तुमी वांगडा व्हरपाक जाय आशिल्ले आनी थंय BL दाखोवपाक जाय आशिल्लें की आमी बाबा सगळे एकत्र आसा म्हणून. बरोबर. पूण तुमी ताका वांगडा व्हरोंक ना. ह्याचो अर्थ तुमी दोगांच भावांची पार्टी म्हणून सांगपाक गेल्ले काय कितें? म्हणजे लोकांक गोविंद गावडे सारख्या मनशाक उलोवपाक वाव आसा न्ही, हो तुमी तयार करून दिला. सो म्हाका हे सगळें पयल्यार दिसता की ही पार्टी ही त्यांच्या पुरती मर्यादीत आसा. हे हेतून कांयच म्हणजे चुकीचें कांय ना. जे लोक म्हणटात, गोविंद गावडे म्हणटा किंवा आनी कोण म्हणटा ते बरोबर आसा. ही पार्टी ढवळीकर भावांच्या पुरतीच मर्यादीत आसा आनी जिताकूय ते खबर आसा की आपणाक केन्ना मंत्रीपद काय मेळचें हांगा रावन जितूय आपली तयारीक लागलेलो आसा. हांवें एक इंट्रस्टींग गॉसिप आयकलां कळ्ळें तुका. ते मांद्रेचेर पावले म्हणून हांव ते गॉसिप सांगता. ते मागीर गॉसिपाचो अर्थ आमी काडया. द गॉसिप दॅट आय हर्ड इज ऑलमोस्ट मुख्यमंत्र्यान मांद्र्यान जें स्टेटमेंट केलें रिगार्डींग की आमचेच मांद्रे म्हणून BJPचें, ताज्या 8 दीस पयलीं एपरंटली जीत आपले बरोबर ना हें म्हाका दिसता सुदीन बाबाक बेस्ट बरी खबर आहा. सो द गॉसिप, हांव अजून ताका न्यूज म्हणना, न्यूज आशिल्ले जाल्यार आमी रिपोर्ट करता आशिल्ले. द गॉसिप दॅट आय हर्ड की MGPची लिडरशीप मांद्रेच्या एका BJPच्या लिडराक मेळ्ळी आनी तांणी सांगलें ताका की आमी आनी जिताक परत तिकीट दिनात कारण जीत काय आमचे बरोबर ना, पूण कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची, आमचे कडेन सिटींग MLA आसा. सो फाल्यां जेन्ना अलायन्स जातली तेन्ना आमी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी मागतले आमची म्हणून आनी तेन्ना आमी तुका तिकीट दितात कारण जीत आमचे बरोबर ना. सो हें जेन्ना गोंयच्या राजकारणा भितर खंयचीच गजाल लिपून उरना. ह्या गजाली भितर ह्या मोगोच्या हें जें आसा पळय राजकारण आनी मोगोचो जो
BJPक काटशह दिवपाचो जो प्रयत्न जालो पळय ताजे फाटल्यान BJPतलोच एक सारको बरो खडेगाठ मंत्री आशिल्लो जो तुगेलो MGPच्या लिडरशिपीक फूस दितालो आनी ही जेन्ना गजाल जाली पांडुरंग बरो हांसता हांव एक स्टोरी मुखार व्हरता तशी ही गजाल जेन्ना एक्सपोज जाली BJPच्या लिडरशिपीक तेन्ना पयलो फार मांद्र्या मारलो की तांणी सांगलें की तुमी जर असली राजकारण करतात की तुमी मांद्रे आमचे म्हणटात आनी मागीर आमच्याच लिडराक व्हरून तुमचो कॅन्डिडेट करपाचो जर प्रयत्न करतात जाल्यार आमी आतां तुमच्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर क्लेम घालपाक सुरवात करतात म्हणून ती पयली जी इंट्रस्टींग मिटींग मांद्र्या जाली तातूंतल्यान 2 उद्देश आशिल्ले जयल बाब मागीर तुका पयलो उद्देश आशिल्लो तो ऑब्वियसली मोगोक जाग्यार हाडप दुसरो इंट्रस्टींग विशय आशिल्लो की जो मंत्री सरकारांतलो सामको वजनदार मंत्री ह्या सगळ्या काटशहाच्या राजकारणाक फूस दिता पळय ताकाय मातसो जाग्यार हाडप ह्यो दोनूय गजाली मुख्यमंत्र्याच्या तकल्या भितर आशिल्ल्यो अशें म्हाका आयकलां हांवें गॉसीप तूं ज्या मुमुरक्यांनी आनी उमेदीन हांसता तें पळोवन म्हाका दिसता की तुकाय खुबश्यो गजाली कळ्ळ्यो आसतल्यो गोंयच्या जनतेकूय खुबश्यो गजाली कळ्ळ्यो आसतल्यो बट डज दीस मेक सेन्स जॉयल बाब Pramod, absolute sense because CM will not talk in the air. Yeah. So he knows what he is talking and why he is talking, and there is a lot of background to it, and that's why he is talking. Secondly, if you see Mandre, BJP is not an alien there. The last time the difference between BJP and MGP was 715 votes only. Yeah. There is a huge no, and the most important there is no Congress there. There is no Congress there. Yeah. So Tidun Bidar. And we all have agreed right now that whatever votes Jeet got, at least 85 to 90% of those votes are Jeet's votes, barabar? Yes. They are not MGP votes. Yeah, so he is not wrong to say that this is going to be a BJP statement. Now the interpretation could be like you either see the MLA swinging over to the BJP or the BJP trying to force themselves and overpower MGP there. Yeah. There are two this thing there, but looks to be the former because Kiritari Chalna the way the underlying the way the gossip tells you. Yeah. So लौकिक फायनल गजाल हांव जी विचारता ह्या विशयाचेर ती सामकी सादी गजाल आज ते दिल्ली सान वचून सामकें गळा भेट बी करून आयले राजकारणा भितर प्रत्येक गळा भेट अशी आसता की ती गळा भेट काय गळो कापपा खातीर भेट असो एक प्रश्न पडपा सारकी परिस्थिती आसता सद्याक जर मोगू आनी BJPची परिस्थिती पळयली जाल्यार ही गळा भेट कसली तें कळपा मार्ग ना पण परत येवन तरी एटलिस्ट कॅमेरा मुखार आमची युती उरतली बिरतली अशी भाशणां सुरू जाल्यात तुका दिसता ही युती उरतली 27 ते पयलीं सांगलें आनी कालची जी मिटींग BJPची जाल्या पळय आमदार आनी ब्लॉक प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरीची तितून ती भाशा नासली आनी जेन्ना सुदिनाचो स्टेटमेंट आमी घेता सुदिनान आधार कित्याचो घेतलो की मोदी जे काम करता 370चे महाकुंभ हे सगळे पयल्या उपरांत आमी हिंदू सगळे एकेकडे आसपाक जाय ताजो स्टेटमेंट तो जो स्टेटमेंट BJPन स्टेट युनिटान जर इंटरप्रीट केलो जाल्यार हो म्हणटा वेगवेगळी पार्टीन कित्याक कॉन्टेस्ट करपाक जाय दोन पार्टी एकीकडे येवन करपाक जाता असो ऑप्शन फुडें येवपाक शकता मर्ज कर एक फोर्स कशें हो ऑप्शन फुडें येवपाक शकता हे आनी हो फुडल्या इलेक्शन पर्यंत ह्यो गजाली जावपाक शकता म्हणजे तुमकां जर अलायन्सूय जाय अलायन्स जाय MGP जिते धरून अलायन्स जाय त्या पेक्षा तुमकां आनी हिंदूच्या वोटांचेर तुमी उलयता जाल्यार हे अश्यो गजाली करपाक जाता ऑप्शन MGP मुखार फुडल्या इलेक्शन पर्यंत वचपाक शकता पण स्टेट युनिट आतांच्या स्थितीक अलायन्सा खातीर बरें तेंचे जे कॉन्फिडन्स आहा तांकां जे सिटांचे ते दिवपाक ते डेफिनेटली तेंची मनाची तयारी दादर ते MG कडेन आशिल्ली सीट मागतात हय दिवपाची सोडूनच दी उरतली अलायन्स म्हाका दिसना उरतले म्हणून कारण फक्त त्यांच्या कडेन आत्ताच्या घडयेक जर पळयली जाल्यार मडकय हो एकूच सेफ आहा MGP कडेन बाकीच्या कडेन तांचे दिसते आतां उरोवंक ना पयलीं सारके ताजे पयलींचे जे लिडर आशिल्ले ते वेगवेगळ्या पार्टीक जॉयन जाल्ले आसा सो मडकय एका जागे खातीर जर BJP तेंच्या कडेन युती करता म्हणटा जाल्यार ते BJPचे पिछापण आसतली पूण म्हाका अशें दिसता सगळें चित्र पळयल्या उपरांत की BJPन आतां एक आपली तयारी केल्या की तेणी स्वतंत्र वचपाचें अशें म्हणून म्हाका ZPच्या इलेक्शनाक ते दिसूं शकता बरोबर सुरवात ZP इलेक्शनासून जावपाक शकता दिसता ही अलायन्स उरतली काय At the start I said alliance is not on BJP's mind at all. If you go to see the numbers of last elections, it doesn't make any sense. Doesn't make any sense and absolutely no sense because there was no pre-poll alliance then also. Yes.
So now going into a pre-poll alliance when BJP is positioned so Right. so strongly, I mean, it doesn't make any sense to, I mean, just share constituencies with them, no? Yeah. Except for Madkai, as Pandurang has said. There is no other place where there is a complete domination of MGP. So I don't think there is any सेन्स आमी आज इतल्याचेर थांबतात. बाकीचे विशय आशिल्ले पण ते विशय हांव तुमकां कॉन्फिडेंटली सांगता की एक आठवड्या भितर बी सोडली सोंपची नात. सो आमकां परत हे विशय घेवपाक मेळटले. आनी आयज जो राजकारणाचो विशय आमच्या गोंया भितर सद्या विचित्र परिस्थिती आसा. एक वटेच्यान गोवा फॉरवर्ड सांगता की आमी काँग्रेसीचे प्री-पोल एलाय, सो आमी ह्या टर्मा तरी काँग्रेसी बरोबर रावतली म्हणून. काँग्रेस काय तांकां राव बिव म्हणना. दुसरी वटेच्यान तुगेले सुदीनबाब आनी MGP सांगता की आमी BJPचे एलाय, आमी रावतली म्हणून. BJP तांकां व्हडली राव बिव म्हणना. अशें एक विचित्र परिस्थिती भितर गोंयचें राजकारण आसा. तें खंय पावतलें तें तुमकां ह्या रावंड टेबला वयल्यानच आमी ताची विस्कटावणी करून सांगत रावतले. आयची पुरती इतलेंच. पांडुरंग बाब, जयल बाब, लौकीक बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.